नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिताळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। बोगस शिक्षणिक सर्टिफिकेटी दिवपी रॅकेट उक्ताडार गोंयभरच्या 14 धरले। आतामेरेन 20 जाणांक सर्टिफिकेटी, एक पिवन फेक सर्टिफिकेट लावन एलडीसी। कॅश फॉर जॉबात नवे प्रकरण। बायणाची आवय पूत उमा पाटील आणि शिवम पाटीलाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी। उमा, पूजा, दीपश्रीचेर आनीक एक केस। जॉब स्कॅमात बीजेपीचे मंत्री आमदार फुडारी चौकशेक सोमार मेरेन जुईज नेमात, ना जाल्यार बीजेपी सरकाराचे स्कॅम घरोघरी दारोदारी। काँग्रेसीची शिटकावणी। म्हापशेच्या 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन हडप प्रकरणात फरारी सुलेमान हाका उर्फ सिद्दकी लँड ग्रॅब एसआयटीन कर्नाटकांतल्यान उखल्लो। सीबीआय पणजे पाट्यार धाड। एका लाचखोर अतुल वाणीक लाच घेतना धरलो। वाणी झोनल अकाउंट्स ऑफिसात इन्कम टॅक्साचे अकाउंट्स पळयता त्या विभागाक करतालो काम। तमनाराची म्हापशा ते शेल्डेची लायन चार्ज करून कमिशन। लायनीचो बार देत दिवचले 70 सांगे आनी धारबानोड्याक लाव। पुराय पावर लायन इको फ्रेंडली। आनी धारबानोडीच्या 8 ते 9 गावांनी नवे 20 बंधारे बांदपाचो प्लान। 2025 गोंयांत 100 बंधारे, 2026 मेरेन सगळे बंधारे बांदून पुराय WRDचे टार्गेट। खबरो विस्तारान। कॅश फॉर जॉबाच्या बोवाळांत दुसरे रॅकेट बोगस शिक्षणीक प्रमाणपत्र दिवपी रॅकेट क्रायम ब्रांचीन एक्सपोज केलें। पणजे, म्हापशे, फोंडेच्यान 5 जाणांक अटक। तांणी आतामेरेन खंय 20 जाणांक फेक सर्टिफिकेटी दिल्यात। तातूंतलो एकलो सरकारी स्टाफ पिवन आशिल्लो सर्टिफिकेट लावन एलडीसी। ते वटेन मडगांव एके स्कुलांत फेक सर्टिफिकेटींनी जॉब। Crime branch has busted one fake certificate racket and has arrested 5 accused involved in it. According to crime branch, accused namely Bindi Parab, who is resident of Gondalim, is the mastermind of this entire racket, and the investigation has revealed that so far she has issued approximately 20 fake certificates. Crime branch has also arrested Bhavesh Haldankar, who was working as agent for Bindi Parab. Crime branch has further 3 receivers of fake certificates, namely Neeraj Gawre, Vishnu Das Bhomkar and Yashwant Kholkar. They received fake certificate from Bindi and Bhavesh after paying approximately 25 to 35,000 rupees. During the preliminary interrogation, Bindi Parab has disclosed that she used to charge 25 to 35,000 rupees for issuing 10th to 12th standard fake certificate and 55 to 1,35,000 rupees for issuing graduate course fake certificates. Investigation in this matter is further going on. इतले मजगती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान मडगावच्या मायनॉरिटी स्कुलाचे प्रकरण लेगीत बीजेपीचेच म्हण आरोप केला की मडगावा एक जे स्कूल जातून नोकर भरती जाल्यो, ज्यो सर्टिफिकेट थंय लायल्या त्यो सगळ्यो फेक, आणि ते लिंक खंय वता? ते लिंक परत बीजेपीच्या मायनॉरिटी सेल चेअरमॅनाकडे वता। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक जाल्ली आवय पूत उमा पाटील आणि शिवम पाटीलाक 2 दीस पुलीस कस्टडी। पुलिसांनी 2 मोटारी आणि 2 व्हीलर जप्त केल्या। उमा पाटीलाचेर नवी जॉब दिवपाच्या आनीक एके केशीत कागाळ। 1,70,000 उखलिल्ले। ते वटेन पुजाचेर कालापुरा, दीपश्रीचेर पणजे करंजाळे दरेकी 10 लाखांच्यो आनीक केशी। वास्को JMFC कोर्टान उमा पाटील आणि तिचो पूत शिवम पाटीलाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। आरोपींकडच्यान 2 मोटारी आणि 1 2 व्हीलर जप्त केल्यात। दोगांनी एकल्याकडच्यान नोकरी दिवपाच्या नावान पैसे उखलिल्ले।
बेरेस्तारा उमा पाटीलाचेर आनीक एक केस नोंद. बायणाचे एके बायलेक तिणे खंय नेवीत पिवन म्हूण नोकरी दिता अशें सांगून 1,70,000 रुपया उखलिल्ले. मजगती पूजा नायकाचेर पणजे आनीक एक केस रजिस्टर जाली. कालापूरच्या एकल्याकडच्यान जॉबा खातीर खंय 6 लाख घेतले म्हूण आरोप. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक दीपश्रीचेरूय पणजे पुलिसांनी आनीक एक केस नोंद केल्या. तिणे खंय करंजाळेच्या एकल्याकडच्यान 10 लाख रुपया उखलिल्ले. कॅश फॉर जॉबाची एक प्रकरणां भायर सरतात. ट्राजन डिमेलोन सरकाराचेर फोग काडला. We are saying this government should be dissolved, and unless the governor takes over charge, he has no power to order anything on this scam. आता जॉब स्कॅम बरोबर आहे. आता याचे दोन बाजू आहा. या इन्व्हेस्टिगेशन जे जावपाचें आसा ते जावंक जाय फॉर ऑल द पीपल कोणाक जी एम्प्लॉयमेंट मेळना. 2017 हो सरकार येयला तेन्ना सगळे ऑल हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. इतले मजगती ह्या प्रकरणात उसरा सांजे मडगांवां आनी एकट्याक अटक जाली. 2020 दोगा बायलांनी जॉबा खातीर एकल्याकडच्यान पयशे घेतिल्ले म्हणून मडगांवां पुलिशेंत कागाळ नोंद. आमकां न्ही म्हाज्या भावाक जॉब लायता म्हणून 2 बायलांनी पयशे घेतिल्ले 2020. पूण आतां 4 वर्सां जालीं. आयज करता फाल्यां करता अशें म्हणून अजून आमचे पयशे पडटय दिना आनी जॉबूय ना. म्हणून आतां म्हाजो एक वेल विशर आसा. वेल विशरान सांगलें मातशें डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाक घेवन मेळया आनी पळोवया कशें आसा तें. तेंच्यांनी रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट मिस्टर सिद्धांत शिरोडकर एंड PI मिस्टर तुलसीदास नायक हांच्यांनी रोखडें एक्शन घेवन आमकां न्याय दितले अशें म्हणून सांगलां. आतां पळोवया फाल्यां कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोमार मेरेन कॅश फॉर जॉब स्कॅमांची चवकशी करूंक सरकारान जुईजाची नेमणूक करची, नाजाल्यार बीजेपीचे स्कॅम घेवन दारादारांनी वतले म्हणून काँग्रेसीची शिटकावणी. जॉब स्कॅमान मंत्री आमदार राजकीय फुडाऱ्यांचो हात, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो आरोप. आमी डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाक आमी तक्रार दिल्ली. आमी तातूंत डिमांड केल्लो की हातूंत हाय लेवल लोक आसा, फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर अजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हें सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान, घराघरांनी, वाड्या वाड्यांनी हें आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. कित्याक हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. आज प्रत्येक गोंयकार नोकरेक लागून तळमळटा. गोंय राज्य ह्या सरकारान पयल्या स्थानार व्हरून दवरिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयच्या युवकाक जॉब ना. म्हापशेच्या 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन हडप केल्ल्या प्रकरणात फरारी आशिल्लो दुबावीत सुलेमान हाका उर्फ सिद्दीकीक लँड ग्रॅब SITन कर्नाटकात उखल्लो. 2022 सावन तो फरारी आशिल्लो. SIT land grab has arrested Suleiman Siddiqui, who was absconding since 2022, and a lookout notice was issued against him. This is the case of illegal land grab, which was initially registered by Mapsa police for illegally grabbing a plot and measuring more than 20,000 square meter. Later on, this case was transferred to SIT land grab. But Suleiman Siddiqui was absconding, but finally after tracking his movements, he has been arrested from Karnataka. The case is further under investigation. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सीबीआयची पणजे पाट्यार रेड. अकस्मात रेड मारून लाचखोर अधिकारी अतुल वाणीक धरलो. पणजे पाट्यार त्याच्या गाडयेक ट्रॅक करून ताका लाच घेतना रंगे हात धरलो. कॅश सापडल्या. 10 ते 12 जाणांची सीबीआय टीम आशिल्ली. वाणी खंय झोनल अकाउंट्स ऑफिसात इन्कम टॅक्साचे अकाउंट्स पळयता त्या विभागाक काम करतालो. उपरांत टिमीन आयकर खात्याच्या कचेरीत वचून झाडाझडती घेतली. गोंयच्या वीज पुरवणेच्या मळार मोठी खबर. तमनाराची म्हापशा ते शेल्डेची लायन चार्ज जावन कमिशन गेली. ह्या लायनीचो बार्देस, दिवचल, सत्तरी, सांगे आनी धारबांदोड्या तालुक्याक लाव जातलो. दुसरी शेल्डे ते शेल्डे लायन रोखडीच जातली. तमनार लायन पुराय इको फ्रेंडली. लायन घालतना कसलेच केमिकल वा नॉन बायोडिग्रेडेबल गजालींचो वापर करूं ना. गोवा स्टेटी खातीर एक मेजर बूस्ट आसा तो म्हणल्यार जी गोवा तामनार लायन आसा ती रेडी जाल्ली आसा. तिचें फूल काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी ती बेगीनूच कमिशन जातली. गोवा तामनारांची 400 kV लायन आसा, तशेंच 220 kV लायन आसा शेल्डेम टू म्हापशा, ती चार्ज केल्ली आसा. जी 400 kV लायन आसा शेल्डेम टू म्हापशा ती ऑलमोस्ट कमिशन जाल्ली आसा आनी जी 220 kV लायन आसा ती थोड्या दिसांनी कमिशन जातली. हेतून जे चडशे तालुका कवर करता म्हणल्यार बार्देस, बिचोले, पोंडा, केपें, धारबांदोडा, सांगे हे तालुक्यांनी ही लायन पास जाता आनी सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. तेंच्यांनी जी स्टेशन चार्ज करची पडटा चार्ज करून सगळें कमिशन करून प्रोसेस रेडी दवरिल्लो आसा. बेगीनूच हेजें इनोवेशन जातलें. गोवा तामनार लायन स्टार्ट जाली की खूब कडेन जो लायटीचो सप्लाय कमी आसा, पावर सप्लाय कमी आसा ताका खूब फायदो जातलो. सप्लाय प्रॉपर गावतलो. खूब इंडस्ट्रियल एरियान जंय लायट कमी पावता, लायट कमी असल्या कारणान मदीं मदीं इंडस्ट्री शॉर्ट करचे पडटा, बंद करचे पडटा. एकदां ही लायन चालू जाली की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तांकां बरें पडटा. तशेंच जे घरांनी खूब कडेन लायन कमी पावता, पावर पावना सारको तांकांय बरें पडटलें. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकर. बेळगांव गोंय हायवेर गुंजी आंदोलन. 2 वरां महामार्गार येरादारी ब्लॉक. आंतरराज्य यो वच करपी बसींक गुंजी स्टॉप घेवंक लावचो. लोकल बसी टायमार सोडच्यो म्हणून आंदोलन. लोकल बसी टायमार सुटनाशिल्ल्यान खंय शाळेच्या भुरग्यांक कास्तीक जाता. इशू तडीक लागना जाल्यार लोकांची खर आंदोलनाची शिटकावणी. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर पासून ते खानापूर पर्यंत ज्यो लोकल बसीस आसात त्यांची संख्या खूपच कमी आसात. रामनगर टू खानापूर पर्यंत ज्यो लोकल 2 बसी सकाळची चालू आसात मात्र त्यो वेळेचेर येनात. तेका लागून रामनगर पासून जे गर्लगुंजी पर्यंत जी खेडी आसात त्या खेड्यातल्या विद्यार्थ्यांका नागरिकांका खानापूर हांगासर वचपा खातीर खूब उशीर जातात. शाळेची आणि कॉलेजचे विद्यार्थी आसात ते बस उशीर जाल्ल्या कारणान तांकां वेळेचेर शाळेत आणि कॉलेजाक वचूंक मेळना. तेका लागून विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जातात, त्यांचे शैक्षणिक लुकसाण जातात असो आरोप करीत आयज बालदिनी गुंजे हांगासर बेळगाव गोवा हो राष्ट्रीय महामार्ग सुमारे 2 तास अडवून ग्रामस्थांनी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले आसा. उपाशी असतात त्यांनी सर तिकडून आल्यानंतर कॉलेजवरून आल्यानंतर पाप चालत जावं लागतं तेवढं. आणि म्हातारी माणसं आहेत त्यांचाही मोठी समस्या आहे कारण त्यांना इथून तिकडे अर्धा किलोमीटर चालत जावं लागतं. आणि तुम्ही तुमच्या ड्रायव्हरना प्रॉपरली त्यांना वॉर्निंग द्या कारण त्यांनी आमच्या लोकांच्या बरोबर बोलायची त्यांची पद्धत बरोबर नाही आहे. त्यांनी अरेरावी करतात. मागे सुद्धा तुम्हाला मी कॉल केला एक संदर्भात. आमची बिदरबई बस एकदा येत होती, आमच्या काही लोकांना असं धक्का मारून बाहेर काढलेत त्यांनी. आणि आमचा जो पहिलाचा टायमिंग होता म्हणजे सकाळची जी 6:45ला बस तिथून सुटणार होती, इथून गर्लगुंजीमधून 7 वाजता, 8:45ला तिकडनं सुटणारी बस इकडनं 9 वाजता सुटायला पाहिजे असा जो टायमिंग आहे तो प्रॉपरली त्यांनी जर फॉलो केला आणि त्याप्रमाणे जर त्यांनी बसेस सोडत असतील तर आमचं काही अडचण नाही आहे. त्याप्रमाणे आम्ही डेपो मॅनेजरना आता विनंती केलेली आहे त्यांनी इथं यावं
आणि आमचं इथं विनंती मुलांची जी आता रिक्वेस्ट लेटर आहे ते त्यांनी घ्यावं आणि त्यावर त्यांनी त्वरित ॲक्शन घेऊन उद्यापासून मुलांची कोणत्याही प्रकारचे क्लासेस चुकणार नाहीत आणि कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही मुलांची याची त्यांनी काळजी घ्यावी अशी आम्ही तुमच्या वतीनं त्यांना विनंती करतोय. त्यानंतर कर्नाटकाच्या वाहतूक विभागान बसच्या वाहतूक विभागान टायमाचेर बस सोडता असे आश्वासन दिल्यानंतर हे तात्पुरते आंदोलन आसा ते फाटी घेतलेले आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. साकवाळे पंचायत खंय आता भुतानी प्रोजेक्टाच्या प्रकरणात TCP आणि MPDA कडच्यान टेक्निकल सल्लो घेतली. मुख्य शार नियोजक आणि MPDA कडच्यान भुतानीक दिल्ल्या बांदकाम लायसनाचेर तांत्रीक सल्लो घेवपाचो थाराव घेतला. पंचायतीच्या सचिवान तसो पत्रव्यवहार TCP कडेन केला. फार्मागुडयेर IIT कॅम्पसात बॉम्बाविशीं इमेलाचेर बोवाळ. बॉम्ब स्क्वॉड फोंडेचे पुलीस फायर ब्रिगेड घडणूक थळार. हॉस्टेलांतल्या सुमार 600 विद्यार्थ्यांक स्टाफाक शिफ्ट केले. बॉम्ब स्क्वॉडान पुराय वाठार तपासलो. बॉम्ब सापडूं ना. इमेला विशीं पुलीस चौकशी करतात. भुवनेश्वर आनी दिल्ली IITकूय फांतोडेर असोच इमेल. आमी आहात IIT कॅम्पसा भायर आनी आयज सकाळी अशें आयकूंक येयलें की 4 सुमार आयज एक GECन मेल आयिल्लो की एक बॉम्ब ट्रॅप केला म्हणून एक भुवनेश्वर दिल्ली आनी तिसरो आहा तो गोंया म्हणून. पण जेन्ना ही मेल GECन पुलिसांक जेन्ना धाडली आनी जेन्ना सगळी यंत्रणा हांगासर पावली, जे पुलीस जावं बाकीचे जे बॉम्ब स्क्वॉड सगळे हांगासर पावले आनी तेंच्यांनी पयल्यान पयली GECचे सगळे भुरग्यांक वेकेट केले. त्याच प्रमाणे IIT जे भुरगे आशिल्ले तांकां सगळ्यांक वेकेट केले. सगळे सर्च ऑपरेशन तेंच्यांनी सुरू केलें. ना हे इन्व्हेस्टिगेशन जाला. बॉम्ब स्क्वॉड येयल्ली सध्या तरी तेंच्यांनी सांगलां कांय ना. सगळी कडेन सर्च केले सर. हय मेन बिल्डींग सगळी केल्या तेंच्यांनी. सो एज पर दॅट तांकां सुद्दां इन्स्ट्रक्शन दिला भुरग्यांक कितें सस्पिशियस कितें दिसता जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कॉल करात थ्रू तेंच्या ऑफिशियलांक. आनी आतां एग्जाम आसली सर, ती एग्जाम जातली कंडक्ट खबर ना. कॉल जे आयले सर व्हेरीफाय जाला तुमी केला ते करता पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन. हो मेल खंयच्यान कोणें धाडलेलो हेजे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहा हे फोंडा पुलीस सध्या करीत आसा. फर्मागुडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. धारबांदोड्यात सगळ्यांत उंच बंधारो आसा. धारबांदोडीच्या 8 ते 9 गांवांनी नवे 20 बंधारे बांदपाचो प्लान. WRD मंत्री शिरोडकार उलयलो. 2025 मेरेन गोंयांत 100 बंधारे बांदपाची मोख. 2026 मेरेन सगळे बंधारे बांदून पुराय करपाचे टार्गेट. राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या सुवाळ्यात सहकार मंत्री उलयतालो. कारण हो एकमेव असो मतदारसंघ असतो लक्षात घ्या की ह्या मतदारसंघात जवळजवळ 4000 शेतकऱ्यांची नोंद आसा. कोणाकडे 500 स्क्वेअर मीटर आसा, कोणाकडे 700 स्क्वेअर मीटर आसा, कोणाकडे 1000 स्क्वेअर मीटर आसा, कोणाकडे 2000 स्क्वेअर मीटर आसा, कोणाकडे 5000 स्क्वेअर मीटर आसा, 6000 स्क्वेअर मीटर आसा. की 1 लाख पर्यंत जमीन आसा ताची नोंद आसा. आणि जेन्ना हे सगळे आकडे पळयले तर मला धांवल्यानी विचार आयलो की हे सगळे लोकांनी शेती रोवपाचो, बागायती करपाचो, भाजीपालो रोवपाचें काम केलें जर जायत जाल्यार कितलें सुजलम सुफलम आमचें गांव जातलें, आमचो मतदारसंघ जातलो. आमचो मतदारसंघ म्हणटात ना बाकीच्या मतदारसंघात हे जावंक जाय. हांगसर धारबांदोडे वयले लोक येयल्यात. हायेस्ट बंधारात आर इन धारबांदोडा. लक्षात घ्या हायेस्ट नंबर ऑफ बंधारा. आणि त्या बंधाऱ्या भितर परत कोण आनी 20 बंधाऱ्याची घर घालता. 2025 डिसेंबर जाईपर्यंत धारबांदोडा मतदारसंघ आसा पयली जातून जवळजवळ 8 ते 9 सुमार गांव आसात. थंय अजून आनी 20 सुमार बंधारे नवीन बांदकाम केले वता. 2025 पर्यंत गोंयांत टार्गेट दिल्लें आसा WRDचो एक भाग म्हणून 100 बंधारे जावंक जाय अशें म्हणून. आणि काल पयलीं हांवें मिटींग घेतली तेन्ना 95 बंधाराची म्हाका लिस्ट मेळ्ळी. ज्या 95 बंधारांतल्या जवळजवळ 50 बंधारे बांदकाम पूर्ण जाल्लें आसा. 40 बंधाऱ्यांचे प्रोसेसिंग चलता
पूण नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हटल्यार टार्गेट घेवन सामके, कारण 2025 डिसेंबराक 100 बंधारे जे आसा पळय न्ही ते पूर्ण जावपाक जाय आनी येता त्या जुनाक ते उदक साठोवपाक मेळपाक जाय. 2026 जुनाक ते उदक साठोवपाक मेळपाक जाय. गोयच्या राज्यपालाच्या हस्तुकी श्रद्धा गरडान बरयल्ल्या माणकुली आनी शिस्त ह्या ल्हान भुरग्यांच्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो जालो. ज्ञानपीठ साहित्यीक दामोदर मावजो मानाचो सोयरो आशिल्लो. ह्या पुस्तकाच्या मराठी, मल्याळी, इंग्लिश आनी ब्रेल लिपींतल्या पुस्तकांचे ह्या सुवाळ्यात विमोचन जालें. ह्या पुस्तकाचें नांव माणकुली आनी शिस्त. ह्या पुस्तकान 15 काणयो आसात. 15 काणयांचे सारांश, समरी ह्या पुस्तकाच्या टायटलान आसा. ह्या पुस्तकाचें टायटल म्हाका दिनेश सरान सुचयलें. म्हाका तें टायटल आवडलें कारण 15 काणयांची समरी ह्या टायटलान आसा. तुमी मुद्दाम ह्यो 15 काणयो वाचात. तुमकां आवडटकच त्यो बाकीच्या भुरग्यांकूय तुमी हे पुस्तक भेट म्हणून दियात. तुमकां आवडटलें पुस्तक नो डावट. तुमी भेट म्हणून बाकीच्या ल्हान भुरग्यांक हें पुस्तक दिया, तांची मदत जातली. The word impossible is not in the dictionary of Shraddha Garad, and that is why I appreciate it. How that book was prepared, that book which was nationally accepted, is a fact. Of course, it is a question mark as well. We all will look into it, and that is why I am saying the word impossible is alien to her. This book also, I don't know why it is translated into Malayalam as well. All Indian languages it should be. It is very easy nowadays. You are the asset, permanent asset and investment of Goa Raj Bhavan, and whatever is required, you inform me. Shraddha is a talented writer who has been active in spite of her limitations. She is also capable of touching the intangible, and this is the special quality that every writer has. And more importantly, she makes things possible which are otherwise impossible. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.